मोगाच्यानो दीस हो आयचो संतोषाचो संभ्रमाचो देवाक अर्गां दिवचो. आमच्या मोगाच्या इगर्जाच्या याजकी दिक्षेचो 50 वर्सां संपयल्लो भांगराळो संभ्रम. 50 वर्सां आदीं क्रिस्तान श्रेश्ठ याजकाच्या याजकपणांत तांकां वांटेली केल्लो. तांकां विंचून मागून देवाचें राज उतरां आनी करण्यांनी परगट करूंक धाडल्लें. आज तांच्या जिविताचें हें वर्तें घडीत त्राशी फिरगजगरां उपकारी मनान दिनवाशी काळजान वाकणटात. तांच्या ह्या 50 वर्सांच्या याजकी जिणयेंत फाटल्या 6 वर्सांची सेवा आमच्या त्राशी फिरगजगरांक लाभल्ली आमी भागी. ह्या 50 वर्सांच्या याजकी सेवेंत मानादीक चार्ल्स बापानी देव परजेक देवाचें उतर परगटलां देवस्तुती आनी सक्रामेंता द्वारी देवाची आशिर्वादां पाठयल्यांत. दुखेस्तांक बुजवण, गरजेवंतांक आदार, युवा जाणांक मार्गदर्शन, भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षण लाभयलां. तांचे थावन लाभल्ल्या सोर बऱ्यापणा पासून देवाक अर्गां दिवया आनी मुखल्या वर्सांनी देव तांकां कुडीची भलायकी, मतीची चुरूकाय, सर्वांप्रास क्रिस्ताचो याजक जावन जियोंक गरज आसली दैवी कृपा तांकां सदांच लाभूं दी म्हूण मागया. आमच्या विगाराची मुखली जिणी संतोश, समाधान आनी बऱ्या भलायकेंत भरिल्ली जावं म्हूण आमी पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आमचे मदें आसात आमचे मोगाळ गवळी बाप, जुबलेव गांव याजक आनी हजार आसल्या सर याजकांक स्वागत मागता. आतां आमी उबे रावन मिसाक तयारेत जावन प्रवेश गीत गावया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोबे असो. भावा बहिणीनो, उपकारी मोनान हे मिसाचे बलिदान भेटवूंक तुमचे सांगता हांव आज हांगासर हजर आसा. येदोळूच आयच्या दिसाचो महत्व विशय प्रस्तावनांत आमी आयकला. 50 वर्सां आदीं देवान म्हाका आपयलो, विंचून काडलो, त्या लायलो आनी धाडलो ताणें ताजी शुभ वार्ता प्रसारूंक. आनी आमच्या जिवितांत देवान जायतीं आशिर्वादां म्हजेर वतल्यान. मरणांतलो ताणें म्हाका राखला आनी आज हो 50 वर्सां याजकपणाचो दीस पळोवचें भाग ताणें म्हाका फावो केला. देखून म्हजें काळीज आज संतोशान गायता. मोरये सांगता, मोरयेची 3 उतरां, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची व्हडवीक गाता. ताणें म्हजे थंय विचित्रां केल्यान, विचित्र तरान ताणें म्हाका राखला आनी सांबाळला. ह्या खातीर देवाक उपकारी मनान हें अर्घ बलिदान भेटोवंक तुमचे सांगता हांव हांगासर हजर आसतना म्हजे खातीर प्रत्येक तरान तुमी मागा. तुमचे खातीर हांव मागतां. पळय, देवान म्हाका आपयलो, विंचून काडलो, पूण जायत्या फावटी देवाच्या योजना प्रमाणे चुकोवंक चलोवंक हांव चुकोवन पडलां. देखून आज देवा लागचें आनी तशेंच एकामेका लागचें भक्षणें मागोवन हें बलिदान भेटोवंक हांव तुमचे मुखार आसा. आमी सर्व हें बलिदान भेटोवंक योग्य न्हय, तरी देवान आमकां हें भाग दिलां. देखून आमचे गुन्हा आमी वळखुया आनी नितळ मनान हें बलिदानांत वांटेली जावच्याक ह्या वेळार आमी आमकांच तयार करया आमच्या गुन्यांवांचें भक्षणें मागोवन. सांगता आमी म्हणया, हांव फातकी सरपोतबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उत्सान सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हजे भोंवक सदांच सांगवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोतबेदार देव, आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krista
करुया. भो पवित्र बापा, तुझ्या मागलेल्यांच्या सासणीक याजकपणांत वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो याजक जावन विंचून काडलोय आनी तुज्या पवित्र सभेच्या सेवेक म्हाका नेमलोय. भिरान आनी दुलोबायेन शुभ वर्तमान परगट करूंक आनी सोडवणीच्या गुटाचो विस्वासी म्हणयारी जावंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. इतिहासाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझ्या पवित्र नावांच्या मानाक एक मंदिर बांदूंक आमी एकठांय करून हाडलेल्यो हो भरपूर वस्तू तुवेंच आमकां दिल्ल्यो आनी त्यो तुज्योच. म्हज्या देवा, तूं काळजां पारखिताय आनी प्रामाणीकपण तुका मानवता म्हूण हांव जाणा. हांवें प्रामाणीक काळजान हें सगळें दिलां आनी हांगा हाजीर आसलेल्या लोकांक उदार मनान दिल्लें तें हांवें पळयलां. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या, आब्रामाच्या, इसाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, असलो मनभाव तुज्या लोकांच्या काळजान सदांच सांबाळ. तांची काळजां तुजेशी व्हड. म्हज्या पुता सलमान आपल्या सगळ्या काळजान तुज्यो आज्ञा, विधी आनी नियम पाळूंक आनी ज्या भवना पासत हांवें तयारी केल्या तें बांदूंक ताका एक विस्वासी काळीज दी. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारी करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारी करूं. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्परा, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सोडवणेची अर्गांका पेटयतलो, सर्वेस्पराचें नांव वाखणटलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारी करूं. म्हज्यो सर आंगुड्यो हांव पाळटलो, सभे उजीर परजे समोर उसारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादी. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारी करूं. सर्वेस्परा घालतो सेवक हांव तुजो, सांखळी मोडून कांडूडयलाय तुवें म्हजो. अर्गां बलिदान हांव भेटयतलो, तुज्या नांवाची वळवी हांव गायतलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारी करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारी करूं. दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हर एक श्रेश्ठ याजक मनशा मदलो विंचून काडतात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक
पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ले निमती नेणारांनी आनी चुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातकां बसत तशें आपल्याच पातकां खातीरय ताणें बलिदानां भेटयचें. आरोना वरी देवान आपयिल्लेले खरीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेयना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय. बगर ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनेक कडेन ताणें म्हळां, तूं ससनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक शकतल्या लागीं बोब घाल आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्ल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो. आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतच ताचें उतर पाळटल्या सुमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो. देवाचें उतर हें तुमचे सोवे आसो. मुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तोवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाथा. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारो कथंय संतोशान उठता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणा भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूत संतते तावन संतते पर्यंत. आपल्या भावळ्यांक ताणें बोळ दाखयलां आनी आपल्या काळजांत वोटपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायलां. पोदवेदारांक ऊस तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक ताणें वूस उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरलां आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडलां. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवणे ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आधार दिवन आयलो. उडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक. मोरी 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा ती फाटीं गेली. देवाचे उतर हे क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पदन्या सोल्यांत
इतिहासाच्या ग्रंथांत अध्याय 29 वळ 17 तावन आमी अशें वाचता आनी तेंचे देवाचे उतार आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकले. दावीद राय सर्वेस्परा देवाक एक मजबूत देवाळ बांदूंक गरज अशी सगळी सहायत तयार करतच तो एक लांब मागणें करता आनी तो मागता, सर्वेस्परा देवा तूं काळजां पारकिताय आनी तुका प्रामाणीकपण तें मानवता म्हणलें हांव जाणां. हांवें प्रामाणीक काळजान हें सगळें तुका दिलां. आज तिंच जावन आसात बोगणां, तिंच जावन आसात सेंटिमेंटां. आयचो जुबलेगार फादर चार्ल्स लुईस, ताचे सांगत ते आसात फादर विल्सन वायटस आनी फादर लॉरेन्स. हिंच जावन आसात बोगणां आनी हिंच तांची चिन्नां त्याच दावीद रायाच्या उतरांनीच ते म्हणटात, सर्वेस्परा देवा प्रामाणीक काळजान हें सगळें आमी तुका दिलां. 50 वर्सांचें यशस्वी याजकी जिवीत आमी तुजो सर्वेस्परा देवाचो उपादेश पाळन दिसान दीस जेजूच्या सारक्यान तें जावन आमचें सादान आमी केलां. मात्र न्ही, ह्या जिवितांत आत्म्याच्या बाचवेच्या उर्बें सदांच पेटोवन तुज्या याजकपणांत वांटेली जावन तुज्या मिसावाक आमच्या प्रयत्नान आमी साक्ष दिवनच आयल्या. आनी तिंच ती उतरां आयच्या वांजेलांत आमी आयकली. तिंच ती बोगणां आनी सेंटिमेंटां. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी कथा, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारो कथय संतोशान बुडटा, कित्याक शक्तिवंतान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यांत. पवित्र भाग्यवंत ताचें नांव. मोरी एलिझाबेथीक भेट दिवंक गेल्ल्या संदर्भार एलिझाबेथ उद्गारून ती म्हणटा, म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या भेटेक घेवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. कितल्या ल्हानविकायाची आनी उपकारी मोनाची चिन्नां तिची. आज तिंच जावन आसा चिन्नां जुबलेगार फादर चार्ल्साची. आज मोरी माय तिका ती फादर चार्ल्स कारण आपल्या यशस्वीक म्हूण तो बरेंच कळीत आसा. ह्या जेजूच्या आनी मोरयो मायाच्या मोगान बरोवन ही 50 वर्सां ताणें करसिल्लीं आसता. तिंच किर्तनकाराची उतरां सदांच तांच्या काळजांत आसात. सोम्या देवा तुज्यो काकुती हांव सदां काल दियाळटलों. आज इतलो संतोश, इतलो आमकां उल्हास, कित्याक हो संभ्रम आमी चलयत आसतना पापा जुआंव पावल II आपल्या याजकी दिशेच्या भांगराळ्या सुवाळ्यार उलोवन ताणें बरयल्लो बूक आसा, दोनो ए मिस्तेरो, देणे आनी मिस्तेर. सगळे याजकपण ह्या केवल 2 शब्दांनी तो विभासिता आनी म्हणटा, याजकपण जावन आसा एक मिस्तेर, याजकपण जावन आसा एक देणे. याजक जावच्याक देवानच खुद्द आपये शिवाय आपूण जावन ही वडवीक घेवंक कोणूच फुडें सरना. आनी असलें बरें मोन कळीत आसलो फ्रांसीस आसिसीचो. तो केवल एक धियाकोन मात्र जावन उरलो, कित्याक याजकी बेसाक सदांच आपूण नांव फावो म्हूण लेखतलो. तशें म्हणटना याजकी बेस जावन आसा देवाचेंच एक देणें फुंक्याक तें दिलां आनी याजक जाल्ल्यान तें स्विकार करून देवाच्या ह्या राजा वळेक पवित्र सभेच्या बरेपणा पासून ताणें करचितना ताका मेळटा तो भितरलो संतोश, तो ताणें ताच्या जिवितांत सदांकन जोडिल्लो तसलो. दुसऱ्या सुवातेर हे याजकपण जावन आसा एक मिस्तेर. कशें पोरणे जाल्ल्यान सर्वेस्परा देवान मोयसेक, आरोनाक, दाविदाक आपयलें. नव्या सोल्ल्यांत आनी थोडेश्यांक ताणें आपयलें आनी तांकां हे मिसांव ताणें दिलें. आनी सर्वेस्परा देवाचेरच पातयेवन हे मिसांव तांकां सांगता तितल्या प्रमाणे ताणें जारी केलें. आनी सर्वेस्परा देवाचींच जेजूचींच उतरां हांव तुमच्या संगता आसा. अशें देवूच आमच्या संगता रावन तो वावुरता. आमच्या अस्कतायेंत आमकां तो बोळ दिता. त्या देखूनच सांत पावल कोरिंथकारांक बरोवन पयल्या पुस्तकांत 15व्या वळीन तो सांगता, आज हांव कितेंय जालां तर तें देवाच्या कृपे वरवीं तें जालां. खरेंच देवाच्या कृपे वरवीं आज आमी याजक
आमचे मिसाव आमी करता आसतना तो देव सदांच आमच्या संगता आसा. आमकां सदांच मार्गदर्शन दिवं, आमकां धैर्य दिवं आनी ताच्या वाटा प्रमाणे सदांच आमकां चलोवंक तांचो आमकां पवित्र आत्म्या मुखांतर प्रेरीत करता. पापा फ्रांसीस ह्या याजकपणा विशयांत उलोवन तो म्हणटा हे याजकपण 7 तत्वांनी तें विणलां. पयल्या सुवातेर एक याजक आनी ताचे सकत ताका जेजू थंय आसच्या त्या साळावळेचें ती होंदोन आसा. हे खरेंच आमच्या याजका विशयांत मात्र न्ही, धर्मीक भावा भयणी विशयांत मात्र न्ही, तुमच्या सगळ्या विशयांत हे सत जावन आसा. याजकान पयले सुवातेर जायच एक मागण्याचो मनीस. ताजे जो पापा João Paulo II, pastores dabo obis, ताच्या अपोस्तली पत्रांत सांगता a priest is a man of God who belongs to God and makes people think of God. याजका मरिफात ताच्या मागण्याच्या जिविता मरिफात ताका जेजू लागीं आसच्या त्या साळावळे मरिफात आमकां समेस्तांक यात्रीक जावन आसच्यांक ह्या संवसारी आमी त्या सगळी राजा सशेन वचोंक आमकां तो वाट दाखयता. दुसऱ्या सुवातेर एका याजकान ताका दिल्ल्या त्या लोकांचो ताणें लक्षिल्ल्यान ताचे थंय संबंद आसूंक जाय. एक गवळी जावन आपणाच्या तोबेन दिल्ल्या लोकांक थंय ताका लक्षिल्लो संबंद आसूंक जाय. मुखासून तो म्हणटा तांच्या नांवांनी ताका ताची वळख आसूंक जाय. असलो संबंध आसा म्हणटा आसतना खंडीत जावन ह्या लोकांक तो सदांच सताच्या आनी बाचवेच्या वाटेन तो चलोवन शिकयता. तिसऱ्या सुवातेर पापा म्हणटा एका याजकाचो अधिकार तो सेवेंत तो आसा. अधिकार न्हय अनेकल्याचेर आमी दामून धरूंक बघा याजकपण जावन आसा सेवा आनी सेवा. जेजूचो म्हणालो सेवा करतल्या बरी हांव तुमच्या मदें आसा. असली सेवा जेजून केल्या आनी याजकी आपणाच्या जिवितांत असल्या सेवे मरिफात लोकांक तो मोगाचो दोचा. चवथ्या सुवातेर एक याजक जावन आसा काकुतीचो मणयारी. ही काकूत ताणें जोडल्या आनी लोकांक ह्या प्राजिताच्या कुमसाराच्या सक्रामेंत मरिफात तो ही काकूत वांडटा आनी सदांच देवतान पयस गेल्यांक ह्याच सतावटेच्या पटीन तो फाटीं आपन व्हरता. मुखारसून पावपा म्हणटा एका याजकाचें जिवीत तें सादें आनी सोंपें जायचें. तें सदांच हेरांक मेलफांगत जायचें. इतल्या ग्रेस्त मनशा मदें आसतना सरी एका याजकान सदांच असल्या सादेपणान सदांच ताणें चलोवंक जाय. मुखासून बापा म्हणटा एका याजकान ताचे प्रामाणीकपणाचो ताणें दाखलो जायचे आनी राखणो जायचे. एका याजकाक फिरगत येता आसतना ताचे थंय इतल्या पयशांची जबाबदारी इतल्या आसबरी ताच्या हातांत आसतना ताणें सदांच असलें प्रामाणीकपण ताणें सांबाळचें. पातयेचो ताणें जायचें. मुखारसून पापा म्हणटा एक याजक जावन आसा सर्व आशिर्वादांचें मूळ आनी उगाम. हे हात पवित्र ताच्या याजकी दिक्षा दिसा थेलयले आनी ह्या थेलयल्या हातांनी आज कितलींशीं बेसांवां वाळून येतात आनी आखरी सावन लोकसेत याजक लागीं बेसांवां मागता आसतना ह्या पवित्र हातांचें तें नवसरनी सदांच ताणें सांबाळूंक जाय. अशें एका याजका विशयान बाब साहेब आमकां सांगता कसलो एक याजक जायचें ताणें. ताच्याच याजकपणांत वांटेली ताणें जावन आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत ह्या मिसावाक साक्ष दिता आसतना खरेंच तो लोकांक एक मेलफांगत जावन आसा. एक याजक वर्तावता जावन आनी एक क्रिस्त केदळा तो ताच्या याजकपणांत वांटेली जावन ताच्या मिसावाक साक्ष दिता आसतना त्या देखून एक याजक कितलो हुशार, कितलो बुदवंत, कितलो शिकपी वा कसले एक स्थान तो अलंकार करता वा कसली जबाबदारी तो वयसून घेता हें गरजेचें न्हय. एका याजकान पयल्या सुवातेर ताणें खरेपणी त्या जेजूच्या याजकपणांत वांटेली घेवन ताच्या नांवाचो खरो साक्षी ताणें जायचें. त्या देखून जेजू कशें ह्या संवसारी जियेलो असल्या दुबळ्या धाकट्या सांगता, सांडून गेल्ल्या सांगता, निर्गतीक सांगता, गरजेवंत सांगता तांकां तो पावल्लो तांचे सांगता एक जावन तांचे सुख दूख समजलो. आज तसले याजक आज आमकां जाय. आनी कोण ह्या प्रमाणे जियेता तो ह्या संवसारी जिवितांत शांतीपणाच्या वाटेर तो आसा म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. असल्या दुबळ्या धाकट्यांक, सांडून गेल्ल्यांक, निर्गतिकांक एकसुऱ्या पावतना थंयसर जेजूचे मुखामळ तांचे थंय आमी पळयता म्हणटा पापा फ्रांसीस. आनी हर एकल्या याजकाक आपयला ह्या प्रमाणे तांणी ताची जिणी जियोंक कसो गवळी तशें जावन आसात शेळयो ही सांगणी जायते पटी आमी आयकल्या. एका याजकाक मनशा मदलो ताका विंचून काडला तरी देवाच्या सेवे पसवतो ताका ताणें विंगड केला.
तशें म्हणटना एका याजकान देवाचो मनीस जावन ताणें जियेचे आनी ताचे तब्येत दिल्ल्या लोकांक ह्या स्वर्गराजाची वाट ताणें शिकयचे. लोक आपल्या याजकतावन भाग्यवान जिणेची येता आनी जर तर याजक थंय असली भाग्यवानपणाची लक्षणां आसा तर ती आपापीच लोकां थंय दिसतात आनी लोक भाग्यवान जाता. आनी हर एकलो पळयला म्हणटा हो हांगासर आसात भाग्यवंत मनीस सदांच जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे वांजेलांतल्या लिसांवा प्रमाणे जियोवचेच आसले आनी सोमेस्तांक आमी कोण म्हणलें एक साक्ष दिवंक आमकां साध्य जाता. एक याजक बोरी क्रिस्ती समाज बांदता आनी बोरी क्रिस्ती समाज एक याजक बांदता. तेंचो आयच्या पयल्या वचपांत आमकां सांगलां एक याजक जावन आसा मध्यस्थ देवा आनी मनशा मदें. देवाक सोळ संगतींनी महिमा तो दिता आनी देवाची खाकूत कुरपा तो मागून घेता. त्यातून देखून पवित्र सभा एका याजकाक मिसाची भेटवणी करून साक्रमेंत वांटून ताका कुरपा दिता. एक बरो गवळी जावन ताच्या तब्येत दिल्ल्या लोकांक ह्या स्वताच्या बाचेबेच्या वाटेन ताणें चलोवंक शिकोवन आसा. तशेंच एक प्रावादी जावन सुकाळी आनी आकाळी देवाचे उथार ताणें प्रगत करूंक आसा. ह्या विशयान ताणें भियोंक ना, ह्या विशयान ताणें फाटीं सरोंक ना, लिपोवन घेवंक ना. बगर पवित्र आत्म्या मुखांतर ताका प्रेरीत केलां आसता. ताणें धैर्यान ताणें उलोवंक जाय आनी अशें जेजूची साक्ष ताणें जियेचे वांजेला प्रमाणे ताणें चलाचे आनी तो मरण पावत जाल्यार ह्या पासून तो सदांच जियेता म्हणलें आमकां समजत. तर याजकपणा विशयांत आज आमी इतलें शिकलां आसता, इतलें आमकां कळीत जाता आसतना आमचो याजक भाव फादर चार्ल्स ताच्या जिवितांत ह्या प्रमाणे ताणें जियोंक सदांच केलां. त्या देखून आज आमकां जायतो संतोश जाता कित्याक ताची जिणी समर्पीत जावन ताणें सदांच आपल्या ह्या खालतेपणान सादेपणान तो खंयसर वावुरला थंयसर तो यशस्वी जाला. त्या देखून जेरमया प्रवादीची उतरां तो उदकांतल्यान गेलो तो भिजोवंक ना, तो उज्यांतल्यान गेलो तो भस्म जावंक ना, तो चिखलांतल्यान गेलो तो मेळो जावंक ना. भयंकर अवघडांत हांव सर्वेस्परा देवान ताका राखलें म्हणटना ताचो उजवो हात सदांच ताच्या सांगता आसा. आज असल्या भाग्यवंत याजकाक आमी कितें मागचें? 25 वर्सां पयलें तांच्या रुप्योत्सवाच्या संदर्भात हांव प्रवचन केल्ल्या वेळार किर्तनकाराची 116वी वळ हांवें ती सांगली आनी सोडवणेची खास हांव उबारतलों. सर्वेस्परा देवा तुजें नांव हांव वाखणटलों आनी हांवें तुका केल्ल्यो आंगवण्यो सदांच हांव पाळटलों. असोच आमचो याजक भाव ताणें फाटल्या ह्या 50 वर्सांत वारी ह्या सोडवणेच्या रक्ताच्या खालसेंतलें हर एका दिसा पियोन दिन वचनेचें प्रार्थन सर्वेस्परा देवाक भेटयले वरवीं मात्र ताका ही कुडीची मोतीची आनी प्रत्येक तरान आत्म्याची भलायकी ताका मेळ्ळी. 50 वर्सां पयलें सोम्या देवाक ताणें केल्ल्यो आंगवण्यो आपूण सदांच पाळटलो म्हूण सांगून त्या वेळार हांवें सांगलें 25 वर्सां तुमी सदांच ह्यो आंगवण्यो तुमी पाळल्यात आनी 25 वर्सां तुमी सांबाळटल्यात म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. आज त्या काळाची उतरां ती सारकी जाली. सर्वेस्परा देव सदांच तांच्या सांगता आसलो आनी हो भांगरोत्सव पळोवचें भाग तांकां फोव जालें. त्या देखून आयच्या ह्या संतोश उल्हास बरी दिसा गवळी बापा सांगता सभेस याजक भाव धर्मीक भाव भयणी सांगता आनी तुमी फिरगतकारां सांगता आमी फादर चार्ल्स म्हणचें इतलेंच आत मोलतोस आनोस आनीकी साबार वर्सां. उबे रावया आनी आमचो भावार्थ उसारण आमी म्हणया. सतवंता देवा सर्वोपकारा बापाक सरकारी प्रतिचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्या स्वताक आमच्या समियांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो आमकां गुरयेतावन जल्मालो. 5 केला ताका ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो, ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, 3रे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्पोत बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतवंता पवित्र आत्म्यांक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोगसाणें कुडीचें जिवन पावन ससनाचे जिबी आमेन. बाबा भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप सदांच तो आमचे सोबे आसा. आमची मागणी तो आयकता, आमच्या गरजांनी आमकां तो पावता. हातयेणेन विस्वासान सर्व आमच्यो गरजो आतां आमी जेजू मुखांतर आमच्या सर्गी बापा मुखार दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा
अख्ख्या पवी सभेच्या सर म्हणयारांनी पाप साहेब बीस साहेब आनी याजकांनी तुज्या पुता जेजू सारको मोडुल्लो उंडो जावन आपापल्या शेतान आनी अख्ख्या पवी सभेन नवो संवसार बांदून हाडच्या कामान तांकां फळां बरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात भेद लेखी नासतना बरी मौल्या बांदून हाडूंक आनी निस्वार्थपणी लोकांची सेवा करून दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगते पासून वावरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आज याजकी दिक्षेचो भांगारोत्सव आचरण करच्या आमच्या फिरगज याजकांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तांकां तुवें आमकां आनी पवी सभेक एक देणें जावन फावो केलाय. ह्या पासून आमी अर्गां दिता. मुखल्या दिसांनी बऱ्या भलायकेन सांबाळून तांच्या गवळीक सेवा उमेदीन कर. तुज्या परजेची सेवा मोगान त्यागान फळादीकपणी करूंक तांकां कृपा आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, आमच्या विगराच्या कुटुंबांच्या सर सांद्या पासत मागता हांव. तांणी केल्ल्या त्यागाक तांकां बरो प्रतिफळ लाभय आनी तांचे इरादे सुफळ कर. प्रत्येक जावन देवादीन जाल्ल्या तांच्या आवय बापायक आनी मोगाच्याक सासणीक विशो फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आज हांगासर जमल्ल्या सर याजकां आनी धर्म भयणी पासून मागता हांव. तांणी देखी बरी जिणी जियोवन आत्मीक अभिवृद्धी खातीर वावरूंक पवित्र आत्मेचे कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आमी प्रारंभ केल्लें हें नवें वर्स आमकां सर्वांक सूख संतोशाचें, समृद्धीचें आनी शांती समाधानाचें जावन ह्या वर्सा आमी हाती घेवची सर योजना तूं सुफळ कर आनी सर वायटा विघ्नांतले आनी प्रतीक जावन कोवीड वैरसाच्या पिडेंतले आमकां राख म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, हांगासर ह्या अर्गा बलिदानाक हजर जाल्ल्या आम्हा समेस्तांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. ह्या पवित्र येवकरिस्तान भाग घेतल्या आमी सर्वांनी आमचे मिसांव समजून क्रिस्ताच्या आपुणे प्रमाणे जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या मोगाळ बापा, ही आमची प्रार्थना आमी तुका समर्पिताव. तुवें हर एकल्याक आमकां दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे तुका विस्वासी आमी रावोंक आमकां तुज्या कृपेचो आदार दी. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत. आमेन. आमच्या ओढा फुलांचो भी फुला
भयणीनो म्हजे आनी तुमचे हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा ते तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेन आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदवार सर्वेस्पर म्हणून घेऊ प्रितीच्या बापा या दिसा घेतिल्ल्या म्हज्या याजकपणा पासून म्हज्या भावा भयणी बराबर काळजान थांब तुका दिनवासता आनी वो वाखणेचो यज्ञ तुका भेटयता तुजो याजक जावंक म्हाका फावो न्हय तरी तुवें म्हाका आपयलाय फावो त्या परी तुजी सेवा करूंक तुंच म्हाका चलय आनी पवित्र सभेन तुज्या सेवकांचो संको वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या पैद्यासो तुजो आनंद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपार दिसच्या देवाक वळखून आतां ना दिसच्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मोळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची सज्ञा पाळून आमी वो संस्कार समारंभाव तो पराधीन जालो ते राती ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पवची
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good Pargatuya. बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणाचो, ताज्या आनंदभरीत पुनर्जीवन पडाचो आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिबिताचो बुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मासोबेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो जावं येवं. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरियेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भाग्यवंत जुजेच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा आनी जर्ड आयझक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पोय सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मुनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सो दायजेची सांगाती ह्या संवसारान वर्सुले तुज्या पोय सभेक बावर्तांत आनी प्रिती मोगांत तीर्क. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडबंदराची आज्ञा मनान धरून
ताणे शिकयलेले प्रार्थन दीर्घिवून गावूया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भागनी आमच्या सुलवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकातांतली वाटाय. कित्याक रास व्हडली पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभोर चलयताय सासनाच्या ससना. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माया मोगान एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. ह्या भितर येवचें म्हाका पवना म्हणजे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. संतोष भरला काळजा जेजू तू येताय दुर्बोल्या बिडारा राज तू करताय तू ये वेगळी उद्या रूपाने असा तुका दाखव.
कल्वारीच्या डोंगरात रगत तुझे वार मोच्या पाताखाली मेलोय तुझा मारा तू ये वेगळी कुर्पेन मागावर लावय सर्गीकार जेजू तू ये काळजान मोजा प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें म्हाका तुजो याजक केलोय त्या दिसाचो बिनवाशी काळजान उडास करून हो भवार्थाचो गोठ हांवें संतोशान संभ्रमला आनी प्रगटला. तो गोठ म्हज्या जिविताच्या सालीन सतान पाळूंक आनी हे परी दिसान दीस अदीक जेजू सारको हांव जावंक ह्याच दिसाच्या संभ्रमणेंत म्हाका करपा मेळ्ळो. हे वर्ते देणें बापा म्हज्या भावा भयणी बराबर नम्रतायेन आनी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देव बरें करूं म्हणचे एकच उतार. आज हांगासर हजर जाल्ल्या सर्व याजकांक हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. सविस्तार उपरांत मागीर हॉलांत निसल्ल्या उपरांत एक कार्यक्रम आसा, ताका तुमी सक्तांनी हजर जावचे. प्रत्येक जावन हांगा उडास करता. आयच्या दिसा भोव अपुर्बायेचो प्रसंग दिवन याजकपणाच्या महत्वा विशयान आमकां कळीत केल्ल्या बाब वॉल्टर डिमेल्लोसो ते आमच्या उडपी दियेसेजींत ज्युडिशियरी विगार जावन वावरून आसात. आमी एका वेळार सांगाता एक सुवाराड्यान काटी पडला आसतना ते मुख्य आशिल्ले आनी ते म्हज्या 25 वर्सांच्या जुबलेवाकी हजर आशिल्ले. आज मोगान ते हांगा आयल्या, तांकां परत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच वाराडेच्या सर्व याजकांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी निमाण्या आशिर्वादाक आयते जावचे.
सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो. प्रत्येक आशीर्वाद घेवच्याक हात सोन तकले बगावन रावया. देव सगळ्या देण्यांची सर तुमकां आपल्या कृपेन भरूं, आपलो भरपूर आशीर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटान वारांतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो भरवोसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणेकान वाडलेल्या प्रितीमोगान पेटोवं. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सस्नाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो. वसोनेयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा.